Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. एअरपोर्टा संदर्भात काहीतरी लोक म्हणतात नोकरी पेडणेकरांक मेळचे ना म्हणून आणि पेडणेकरांक मेळचे ना असे म्हणतात आणि कोण म्हणटा पेडणेचे काही ॲक्टिव्हिस्ट असतात ते म्हणतात आणि त्याचबरोबर काही चांदेलचे जे सरपंच असतात तुळशीदास गवस हे म्हणतात मुख्यमंत्री काहीतरी दिशाभूल करतात GVR कंपनीचे आणि बाकीचे जे कंत्राटदार असतात ते हाचे तुमचे किती 15 ऑगस्टाच्या दरम्यान मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सुरवात जाता आणि काल आमच्या डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशनान जो चार्ट पब्लीश केलो तो चार्ट जर पळयत आतां पर्यंत कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसचेर आनी त्या परमनंट जॉबांनी GMR एक परमनंट कंपनी आनी ताच्या व्यतिरिक्त उरलेले 5-6 कॉन्ट्रॅक्टर्स हाजो जर रेशो पळयलो जाल्यार ऑलमोस्ट 85% भुरगे हे पेडण्या तालुक्यांतले आसा आनी 15% भुरगे जे तांकां मेळोंक नासले ते इतर गोंयांतले आसा. सगळी जर रिक्रुटमेंट पळयली जाल्यार हांवें जें सांगलां पळय तें खंयसरूच खोटें सांगूंक ना. म्हणजे हे जे आलतू फालतू कोण मदींच उलोवपाक सोदतात पळय न्ही हांच्यांनी पयलीं पळोवचें पयलीं थंयसर स्टडी करचो आनी मागीर उलोवचें म्हाका दिसता. पयलीं खंयसरूच लोकांची दिशाभूल करचें न्ही. आजुनूय थंयसर जी रिक्रुटमेंट जावपाची आसा जी ट्रेनींग जावपाची आसा पेडणेकारांकूच पयलीं प्रिफरन्स दिलो वयतलो आनी उरलेल्या सगळ्या गोंयच्या बाकीच्या भुरग्यांक हो सेकंड प्रिफरन्स ते ऑटोमॅटिकली मेळटलो. हांगासर एखादो जर स्कील त्या पद्दतीची केल्ली नासता जाल्यार दुसऱ्याक थंयसरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली बट ती गोंयकारांकूच मेळटली भायल्याक पयलीं काय मेळची ना. आतांच्या रिक्रुटमेंटान आमी चार्ट पब्लीश केला तो तूंय एकदां तुका धाड दाखयता पळय म्हणजे ताका दिसू कळटा.